म्हणल्यार इट इज रियली शॉकिंग की गोंयचो गव्हर्नमेंट आतांचे पळय सिट्युएशन आसा ताका फोर्स मेजर म्हणटा. फोर्स मेजर म्हणल्यार अशें सिट्युएशन की बुट्टी येता, उजो लागता, लायटनींग जाता, बियॉन्ड कंट्रोल, म्हणजे कंट्रोलाच्या भायर वयता सगळें. आनी हे कोणें म्हटलां आतां गोवा गव्हर्नमेंटान थ्रू पंचायत डिपार्टमेंट म्हटलां, एक सर्क्युलर धाडला पंचायतीक. बिल्डर्स आसा तांकां कंस्ट्रक्शन लायसन्स एक्सटेंड करपाक परवानगी दिल्या विदाउट पेमेंट ऑफ फीज अप टू ऑक्टोबर एंड. फोर्स मेजर एक पाटी जर डिक्लेअर जालें जाल्यार ही जी पब्लीक नोटीस काडलेली डेप्युटी कलेक्टर वास्कोन डबल ट्रॅकिंगा बद्दल, ती थंयच पडटा पयली. इट फेल्स म्हणल्यार ती आनी मुखार व्हरपाक जायना. हे आम आदमी पार्टी स्पश्टपणे सांगता की डबल ट्रॅकिंगाचे जे एक्विजिशन नोटीस आसा ती डेप्युटी कलेक्टरान रद्द करची पडटली. फोर्स मेजर कोण म्हणटा? गव्हर्नमेंट म्हणटा. हे आमी ताच्या नदरेक हाडलां आनी लेटर दिल्या. हेच मातशें एक स्पश्टीकरण दिवपाचें आसलें की आज गोंयांत फोर्स मेजर म्हणून गव्हर्नमेंट डिक्लेअर करता. हे चड जाणांक खबर ना. आमी पार्टीन आज डेप्युटी कलेक्टराक ऑब्जेक्शन दिलें की डबल ट्रॅकिंग आमकां नाका आनी तें ऑर्डर ताची कॅन्सल करपाची लँड एक्विजिशन. आमी डिसायड केलां आमच्या पार्टीन, आम आदमी पार्टी, की आमकां गोंयांत कोळसो नाका. त्या खातीर आमकां हेंय नाका. कित्याक डबल ट्रॅकिंग केलें तें परत फॉरेस्टान वतलें, मोलें, फूल वायल्ड लायफ आमची सँच्युरी आहा ती पिड्डेर जातली. सो आमकां हें कांयच नाका. दुसरें कित्याक नाका? मेन रिजन म्हणल्यार आमचें सगळें घाण जातलें. आनी दुसरें म्हणल्यार पुलमाचें दुयेंस, लंग डिजिजीस इतले वाडल्या वास्को की हजारांनी लोकांक आज पुलमाचें दुयेंस जालां कोळशा खातीर. आनी आमी जे मत मारून इलेक्ट करून सरकार हाडटा तोच असलो प्रोजेक्ट हाडटा जंय आमकां हेल्थाक त्रास जाता. हें कशें जातलें? जगान खंयच ना हें. खंयचोच गव्हर्नमेंट आपल्या देशान हें हाडपाना जशें गोंय करता. आपल्याच लोकांक कसो मारून उडयतलो? हें वायट गोश्ट, हें बंद जावपाक जाय. आमकां नाका हें.